विधानसभा संकुलात जॅक सिकेराचो पुतळो बसप काय ना ते 22 तारखेक सोमारा बीजेपीच्या विधिमंडळ गटाच्या बसकेंत थारतले। शुक्रारा बीजेपी आमदारांच्या बसके उपरांत मायकल लोबो उलयलो। निलेश काब्राल म्हणटा ओपिनियन पोल जालो म्हण आज आमी हांगा आमदार आसात, मात त्या ओपिनियन पोलाचो एक लीडर काय 15 ते खंय थारावचे पडटले। Issue party is deciding on Monday at 7 o'clock in the evening at BJP office, party office. Okay. All MLAs are called and party office bearers are called. Okay. To discuss on the statue of Jack Sikher in the Secretariat and Assembly complex. In between. MLA meeting, party legislature meeting, office bearers of BJP, house spokesperson, तसे सगळ्यांक मीटिंग सोमाराक दवरले 7 फायनल जातले हांगा जर कितें करप तें ना पळय म्हणजे तू पर्सनल विचारता पळय आय कॅनॉट मेक पर्सनल कमेंट्स पण माझे कडेन पर्सनल सी वी आर ऑल लीडर्स आर बॉर्न विथ क्वालिटीज वी हॅव टू डू टुडे I personally feel that we are standing here in this legislative house is because of some people who have fought for keeping the state separately, and recognition has to be given to these people. Now whether it is individual or whether it is 15 of them, that will be decided by Honorable Chief Minister and the legislature. But as personally I feel that today if we are here, it is because of this group of 15-20 people. That time they did this movement. I am not saying individual. A group of 15-20 people made a movement and they succeeded in keeping Goa as Goa, or we would have been just one district of the big state of Maharashtra. So I am indebted to them. If the same view is shared by all my colleagues, that decision will be taken. I am not saying individual. I am not saying individual. I am saying a group of 15-20 people. In those 15-20 people, maybe somebody was important. That is to be decided on Monday. फेब्रुवारीतल्या बजेटाचेर शुक्रारा बीजेपीच्या आमदारांची मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली। Meetings were on budget. आता सेशन चालू जावपाचे 19th तेजेर डिस्कशन जाल्ले हा। Budget CM wants to understand the urgent requirement of the state and every constituency कितें हा ते the important things which were discussed long back 2012 budget also, like including housing was discussed today. How we can give affordable housing to Goans who do not have a house, for a bigger families jenna jata te तांचे कडेन जागो आसना रावपाक, they go and stay on rent, so तांकां कशें दिवप पळय ते, because we have marked the land at Kolwale and it is come under commercial zone also, so people can get around 2000 flats over there, 1800, so but that needs to start. It is still not started. Project is in pipeline. When it starts hitting the ground, digging the ground and building it, then only we can say yes, budgetan जे डिक्लेअर केले ते फुलफिल जाता म्हणून चालू झाले काम। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। कुडचडे पालिकेच्या बिल्डिंगेतले गाडेकार सद्याक तात्पुरती व्यवस्था म्हण जिसुडाच्या मार्केटांत वचपाक तयार, मात तांकां धंदो करपाक पालिकेन एक शेड उबारून दिवची म्हण गाडेकारांची मागणी। सद्याकची पालिका बिल्डिंग मोडून थंय नवी बांदतात म्हण गाडेवाल्यांक भायर काडल्यात। गाडेकार आनी पालिकेची बसका जाली। आता आमी एक्चुअली इश्यू इतलोच की 35-40 वर्सांची बिल्डिंग शॉपां पोन्नी व्हडले आलमारी आसा ते शिफ्ट करपाक तेणी सुडा मार्केटान दिला। सुडा मार्केट अशी जागा आसा की थंय एक्झिस्टींग जे कोण शॉप ओनर्स आहा जे वेंडर्स आसा तांकां सद्या गिरायक ना, सो हांगच्यान आमी थंय शिफ्ट करून कित पर्यंत आमकां तेजो फायदो जातलो, फायदो म्हणजे पेक्षा थंय आमी कितें करतले तें आमकां सद्या खबर ना। आनी ताका लागून एक्चुअली आमी ते पयलीं ऑलरेडी आमी रिक्वेस्ट केल्ले की आमकां शेड बांदून आमकां मूव आउट करचें। आमी कोण सहकार्य करपाक तयार आशिल्ले, भायर सरपाक तयार आशिल्ले, पूण आमकां शेड करून प्रॉपरली एटलीस्ट 15-20 स्क्वेअर मिटराची शॉप दिवची, सो दॅट आमी आसा तें एक्झिस्टींग शिफ्ट करपाक लागून आमी मागिल्ली, पण आतां तें जायनासतना तें आतां सुडांक शिफ्ट करून ऑर्डर तेणी काडले कडेन आसा। सो पर्यायी आमी आतां वचपाक तयारी दाखयल्या, पण आमची रिक्वेस्ट आसा की आमकां 15-20 स्क्वेअर मिटराची शॉप करून दिवची, नाजाल्यार आमकां ते थंय कांय उपेग ना। मार्केट आमगेलें दुसरी बांदपा खातीर आमची फूल तयारी आसा आनी आमी शिफ्ट करपाक तयार जाल्यात, पण सरा कडेन आमी ती विनंती केल्या, सीओ कडेन आनी आमच्या चेअरपर्सना कडेन प्लस आमदारा कडेन आमी विनंती केल्या
आमकां ती शॉप सुडा मार्केटान जी दिल्या ती 6 स्क्वेअर मिटर आसा तेन्ना ती तितून कांय बसना. पण आतां पर्याय म्हणून सध्या आमी सगळे तयार जाल्यात आनी सुडा मार्केटान आमी वचपाक तयारी आमची जाल्या ऑलरेडी. पूण सरा कडेन आमी सीओक सध्या विनंती केल्या कितें आमकां पावस पयलीं खंय तरी बरी शेड बांदची आनी एक 15 स्क्वेअर मिटर तरी प्रत्येकाक शॉप मेळोन थंगा जेणे करून आमकां थंय सारकी गिरायक करून आमचो म्हालय बी जो आसा तो शिफ्ट करून थंगा सारको तो म्हाल आमकां घालपाक मेळटलो हें आमी सीओ कडेन मागले कडेन आसा. तशेंच आतां आमकां शॉप शिफ्ट करपाक आनी आरमारी आनी माल काडपाक आमी सीओ कडेन एक 15 दीस मागले कडेन आसा. आमी तो थंय धंदो करपाना बिजनेस करपाना सेटअप बंद करून आमी थोडे माल काडून आमी तो माल काडपाक आरमारी काडपाक तो तितलो आमी टायम सरा कडेन घेतले कडेन आसा आनी सर आमी दिल्ले कडेन आसा. नगराध्यक्ष म्हणटा नवी म्युनिसिपल बिल्डिंग बांदून घेवंक 1.5 वर्साचे खंय टार्गेट दवरला. ओल्ड मार्केटाचे सगळे शॉपकीपर आतां हांगा येयल्ले आनी ते आमचे बरोबर तेंची मिटींग जाली. आमचो सीओ आशिल्लो आनी कोर्टान तांकां डायरेक्शन दिलां की 7 दिसां भितर खाली करा म्हणून. आतां तेंगेलो प्रोसेस तांकां आमी सांगलां की तुमी खाली करपाक चालू करा आनी आमी बेगीच्या बेगीन ही म्युनिसिपालिटी थंय तांकां न्यू बिल्डींग उबी करपाक आमी काम चालू केल्लें आहा. प्लॅन ऑलरेडी धाडलेलो आहा. सगळें काम प्रोसेस चालू जाला आनी ती बेगीच्या बेगीन आमी विथीन 1.5 इयरा भितर आमी कंप्लीट करपाचे प्रयत्न चालू आसा. आमी वेट करता शॉपकिपरांक एक 7 दिवस म्हणल्यार आनी तांकां आमी सांगून धाडला की 7 दिवसांचे भितर तुमी सगळीं शॉपां ती खाली करा आनी रिहॅबिलिटेशनाचे अंडर जी सुडांक सगळ्या 42 शॉपकिपर्सांक आमी ऑलरेडी शॉप्स आमी दिल्ली कडेन आसा प्रोवायड केल्ले कडेन आसा आनीक त्या एक 7 दिवसां भितर ताणें त्या ओल्ड बिल्डिंगेंतल्यान सुडा मार्केट रिहॅबिलिटेशना शॉप्स दिला तातूंत ताणें शिफ्ट करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.